ते बरोबर असतात तुम्ही कोकणी भाषेतली नेकेत्र या कार्यक्रमाचा आमच्यामध्ये आज परत एक नवलाचे एपिसोड काणी घेऊन आम्ही हांगाच राहिले हांव 200 एपिसोड आम्ही जाले आता तुमकां 200 एपिसोड म्हळ्यार वर्साक 50 हप्ते आम्ही एक हप्तो कळोवन हांव 50 हप्ते म्हळ्यार 4 वर्सांक 200 एपिसोड जातात आनी इल्ले दिसांनी आमी क्वॉर्टर मारता क्वॉर्टर सेंचुरी मारता आनीक म्हाका दिसता कोंकणींत 200 एपिसोडा वयर खंयचे एक कार्यक्रम मुंदरसून गेला जाल्यार 201 हे पोटी करता आमी जाल्यार कोंकणी भाशेंतली नेकेत्र मात्र हे आमच्या सक्कळ बोलींतल्या सक्कळ कोंकणीच्या सक्कळ प्रदेशांतल्या कोंकणीच्या लोकांन आसा करचे कार्य जावन आसा हांव रैमंड कोणता कोडे तुमचो होस्ट 9845419482 म्हजे नंबर तुमच्या संपर्क खातीर तुमच्या मदें कोणी कोंकणी भाशेंतली नेकेत्र येवंक योग्य आसा आनी खंयचे विशेष कार्यक्रम विशेष रितीन अचिवमेंट आसा जाल्यार तुमी म्हाका संपर्क करियात म्हाका आज परत एक गोडशे एपिसोड आमच्या मध्ये आसा गोडशे म्हळ्यार एक भोव ल्हान प्रायाचेर खंयचे एका विशयान एक्सपर्टायज जावचें कशें एका कृशीक आपल्या आवय बापायन शिकोवन आपल्या शिकपा वेळारच कशें एक्सपर्टायज खंयच्या एका विशयान वेदांनी एचीव करीत म्हणल्या विशयांत एक हेम्याचो विशय आता बंटवळ टावन लॉरेटो प्रदेशाच्या बंटवळ टावन ॲरन डिसोजा हांगासर आसा ॲरन डिसोजा एक 10वी क्लासीचो भुरगो SVS ह्या मॅनेजमेंटान सोलोंच्या हायस्कुलांत 10वे क्लासीन आतां शिकता आनीक ताच्या सांगाता आसा आजविन डिसोजा एक सेंट जोसेफ इंजिनियरींग कॉलेजींत 4th सेमिस्टर करते आसा इलेक्ट्रिकल आनीक विभागांत तो शिकता आसा आनीक हे भुरगे मोव काडचें कशें मोव कशें जाता मोवाची पेट कशी हांगासर आसा ती पेट कशी आसता आनी तातूंत कशें करता तुमी मोव कर्ण कशें लाभदायक करियत मोवाची कृशी कशी करियत आनीक मोवाचे समस्या कितें मोवाची पिडा कितें आनीक ह्या विशयान सविस्तार रितीन उलयतात मोवाची पळी आनी पुरो हांगासर हाडून आयल्यात ते मोव काडटना गलचें कॅपी हाडून आयल्या तुमकां साबणांतल्या बरी आनी इतर सबार विशय हांगासर आसात राव आमचे सगळ्या गोड एपिसोड आमचे स्वागत आसा वो हांगासर ॲरन डिसोजा आसा हेच्या उपरांत आजविन डिसोजा आसा सांग आजविन आतां आमी सुरू करया आजविन आनी तुका कशें इंट्रस्ट आयलें सांग ह्या एका मोवाच्या क्षेत्रांत एक इंट्रस्ट आयिल्लो एक विशेष कित्याक म्हळ्यार हांव ल्हान आसतना एक मोवाचे म्हळ्यार त्या क्षेत्रांत पळयल्लो म्हजो अंकल म्हजो डॅडी ल्हान आसतना एक सांगून म्हजो अंकल आरविन डिसोजा आनी म्हजो डॅडी आल्बर्ट डिसोजा हांणी तांच्या ल्हानपणांत आसतना 1-2 गूड घरा दवरून रळण्यांतले मूस खाण तांतले मोव काडचे विशयान ते ताचे विशयांत एक बरें उत्तम ते एक तूं एक त्या क्षेत्रांत आसले तशें ताचे उपरांत ते तांच्या कामाक लागले ते एक क्षेत्र सिगील पडलें हांव ल्हान आसतना म्हज्या अंकल म्हळ्यार ल्हान एक 5 वर्सां 6 वर्सां आसतना त्या एका म्हज्या प्रायर हांव म्हजो अंकल आरविन डिसोजा हाचे ओट्टू गुड्याक वचचें घरा आल्ले गुड तांतले मोव काडचे विशयांत ते जाल्यार पुरो ताट धरून विचारलें तशें मोव म्हाका हर एक पटी ते काम धाकटूक सण्णां व्हरूंक ती कामां आसतालीं अंकल सुरी काडून मुखार दुवर घालूंक सण्णां व्हरूंक तुमी हय अंकल सुरी आनी ते हर एक ताची वस्तू काडून मुखल्यान वतालो आमी फाटल्यान येतालो सोत्तू व्हरूंक तुमी उरले व्हरू सामा आमी तशें ते जाल्यार म्हाका ताट पाटी येता म्हाका दिवन चाल ते मोव धरून पाटी वचपाक भारी एक खुशी घरा येवन ते मोव साकचे पयलीं हांवेंच ते मागीर ताचे उपरांत पिळचे विशयांत हर एक ते म्हळ्यार भारी एक तातूंत इंट्रस्ट आसलें पूण मागीर ते इंट्रस्ट इल्लें उणें देंवन आयलें ताचे उपरांत 10वेक पावलो 10वे विशयान मागीर तें हांव म्हणजे पयल्यान लॉरेटो आसलो मायंगर ताचे उपरांत हांव फार्लाक शिफ्ट जालो ताचे उपरांत 10वेंत आसतना म्हाका अंकलान इल्लेशे गुडान दिल्ले पोस रे म्हाका ते जाल्यार 10वी आहली SLC एग्जाम येते पळय कश्ट बघताले मम्मीनी जोर केल्लो आसा म्हाका काय जालें शिको की शिकाना काय ना हे हातून सगळो दीस गुडूच जालें मूसच जालें
पण दट्टून एक विषय सांगितले तो काय आलं ते करून दे मम्मी तू टेन्शन कर नका तुझं ओढलो भाऊ होय मुझा दट्टून आजवळ दिसोचा तो त्याने एक विषय सांगितलं मम्मीडे म्हाका ती खुशी झाली ताच्या उपरांत आम्ही मो विषयांत ताच्या उपरांत करून आयले मोदे फ्री टाइम वाला मस्त तर दुसरे कळलं काल करचे म्हणले कळो ना तर गुड सडवून करून स्टार्ट केलं सांग तुका कशें इंटरेस्ट आयला तू ताची काणी सांगते सो म्हाका ल्हान आसतना तितले चड इंट्रस्ट नासले सांगले ताच्या आगले पळय तू आनी केला नाही होय तुका पळय येवकूच ना काय सो मोदे लॉकडाऊन जाल्ल्या वेळार घरा बसून सगळे मोबाईल पळोवन चालले सो त्या डॅडीन म्हाका आपयले सो हेर एक चूर गुड पळया म्हळे सो तेडा मम्मी म्हणाली वसना करे सप्तात म्हणून सो डॅडान म्हाका सपोर्ट मम्मी बेस्ट जाली सो मम्मीन म्हाका डॅडान म्हाका सपोर्ट दिवन मोठो जातोय डॅडान सपोर्ट दिवन मागीर गुड पळोवंक स्टार्ट जाले सो आतां ताच्या अरविंद डिसोजा होय समा सो आतां कन्ने करसो सो आतां शिकून ते मुसंजेशन चोर ऑलमोस्ट ऑल इन्फॉर्मेशन करता सर आनी म्हळ्यार ते कितें म्हळ्यार ते शिकतना तुका कशें म्हळ्यार तुका सांगता ॲजविनान की या डॅडीचे डॅडी आनी आजीन देटूय गेल्लो सो सांगता आमी लॉकडावना वेळार ओट्टूक शिकून आमी स्टार्ट केल्लें आनी म्हळ्यार इस्कॉलांत तुजें प्रिफरन्स कशें जालें आतां तूं ल्हान प्रायस आतां 10वी म्हळ्यार हें 8वेंत आनी परत जालें नासतलें परत स्टार्ट केल्लें इस्कॉलांत आनी परत तोड्डे जाय म्हणून ते कशें तें इस्कॉलाचे भुरगे तुका कशें म्हळ्यार तें कांय उलयनाय कितें इस्कॉलाचे भुरगे म्हणटात तूं कशें धरताय ते मूस हातांत आनी परत बेनिसाने साबानान ते पळय म्हळ्यार तुका बरें इम्पॉर्टन्स आसा ते कशें तूं म्हळ्यार त्या भुरग्यांक आनी कांय टीच करताय की तेडे पळय सांगता काय जायना वसा जस्ट आपण पळया म्हणून ते जस्ट म्हणजे तांकां भियेता सपल्यार तें खंय आसल्यार आपूण व्हरताय की तांकां ना ते इस्कॉलान आसल्यार गुड आसल्यार आपूण व्हरता मागीर म्हणटात ते नाका 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 हांव येना जस्ट म्हाका बेन दिसता म्हणटात साबल्यार सुस्ता ते परत बेन दिसता देखून ते वसूंक आयकनात तशें म्हळ्यार तें तुमकां हें ना कालें भुरग्यांक तुका पळयतना तांकां कालें मोगता म्हाका पळयतना म्हळ्यार कांय जायना म्हणून बघा ना कांय जायना बेस्ट फ्रेंड्स म्हणल्यार बरें मोव तूं अशें कार्ड आनी पुरा करताय ताचेर परत तुजो फोटो पळयलो आतां आमच्या पब्लिसिटी फोटो न्ही आतां आजवीन एखाद्या वेळा मोवाचें न्ही जाल्यार तुजें उरलें खंयचें क्षेत्र आसलें की ना मोवाचें सोडून दुसरें कितें क्षेत्र नासलें पूण हांव एक एग्रीकल्चर क्षेत्रांत वाडून आयिल्लो आनी एक मोवाचें म्हणटाना उरलें खंय कोणाय की करी येता पूण हें एक क्षेत्र बारी एक विशेष क्षेत्र म्हळ्यार तूं शिकोवंक मस्त काल आमी पळयतना मोव काडचें पूण तातूंत अनेक सूक्ष्म विशय कळले कसे तातूंत एक मोवाचो मूस काम करता काल जाता कसे मोव उत्पन्न जाता ते एक शिकचे बारी एक म्हाका एक उर्बा आसली तशें जावन एक क्षेत्रांत गेल्यार कशें सकडी मूस साबतात म्हणटात पूण मूस साबनातले बरी आतां मूस साबल्यार ताचे एक तुमकां एक म्हणून मूस साबला मूस एक हर एक आयतार आमी पोसता म्हळ्यार पळयतना सुमार एक 20 ते 30 मूस साबतात पूण आतां वय 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 आमी साबतात म्हणल्यार एक मनोभावना तेचे तातूंत कांय आमकां एक कांय समस्या कांय ना समस्या ना पूण साबले वरवीं हांवें म्हजे अभिप्राय सांगचे तर म्हजें हेल्थ बरें जालें म्हाका आस्थमाचे प्रॉब्लेम विषकन्या आसली वय नाही पयलीं आस्थमाचे समस्या आसले ताच्या उपरांत शेळ ताप येता आतां मस्त उणें जाला वय तुका एलर्जी आसली वय आनी एलर्जी न्ही काल म्हळ्यार आतां सुस्त जावचें आंग दुखें ते चड आसना म्हळ्यार मोव खावन जावं की पुरो मोव खावन न्ही मोव खावचें ते फाटी हांव वय मोव खावचें फाटी एंटायटीक लाभ जालो सोडया नाजाल्यार आणे खाल्यार उणें जाता तातूंत हळद म्हूण आसता न्ही आमी नॉर्मली मोवा विशयान मात उलोवचें हळदी विशयान चड कॉन्सन्ट्रेट जाता समा आतां मोवांत हळद म्हणले एक विशय उलयतात ते काल म्हळ्यार एका फुलांत एक पिठो आसता परागा म्हणटात आतां मूस एका फुलाक येताना परागस्पर्श म्हणले क्रिया जाता तेन्ना काल जाता की म्हळ्यार एका मुसाक ताच्या आंगार फुल्ल केस असतात त्या फुलाक वचून बसले म्हणटा तो पुरो पिठो त्याच्या आंगाक लागता हे एक तांकां एक खाण ते गुडांत संग्रह करून ताचे वट्ट मोव बरसून तांणी खावचे मोव खाली मोव खायनात
आता तो पिठो आम्ही खाता ना मोठ बुरसून केल्यार बरो बसून केल्यार बरो मेळटा न्ही, आमी मोव काडटना मेळटा न्हू तो. होय पण तो पिठो तितलो म्हाका मापान मेळना आनी काल म्हळ्यार हो पिठो कितें आसा प्रोटीन अंशांत हायेस्ट बेस्ट तो प्रोटीन अंश हायेस्ट आसा तसं जावन जिम्माक येताल्यानी पुरा पोलन पावडर काण घेतात पोलन टॅबलेट्स म्हणल्यार अमेरिकान मेळटात होय पोलन पावडर म्हळ्यार येंत होय पोलन पावडर म्हळ्यार ह्या पोळी कलेक्ट केल्लें नॅचरली कलेक्ट करीचे वय ना जाल्यार एक फुलाक वचून आमी पिठो कलेक्ट करचे पडटा हे आमचं तसं न्ही ते पोळी येत आसता ते ड्राय करून पावडर फॉर्मार दिवचे ना तर टॅबलेट्स फॉर्मार करतात तेही व्हडले बिझनेस ते एक बिझनेस मोठो ते सेल करतात हळद ही एक बिझनेस वय आम्ही हळद म्हणटले हळद हळद आणि ताका एक टेस्ट दिसता मिक्स करून केल्यार आमचे जावन एक बारीक टेस्ट ओहो म्हळ्यार हळदीची काणी ती वय हळदीची काणी ती एक मोवाची पोळी कशी स्ट्रक्चर असता एक पोळी वय एक पोळी कशी असता म्हळ्यार तातूंत हेक्सागॉन रितीन म्हळ्यार 6 साइड असतात ताका त्या 6 साइडीचे कशें म्हणटा काल इंग्लीश शब्द सांगले ना हेक्सागॉन 6 साइडीचे स्ट्रक्चर आसा तुमकां पळयता वय वय आता तुम्ही पळयशात जाल्यार 6 साइडात कॅमेरा वय 6 साइडात फुल या 6 साइडीन तर म्हळ्यार एक सर्कल तांणी कसं ते बिल्ड केला म्हळ्यार एक जाल्यार पण नेक्स्ट तांतू हांगा जागो पाड जायना तांची तकली बारी मुखार म्हणजे आमच्या तकलीच्या वर न्हू मुसाची आमची तकली काय नाही आमची तकली काय नाही तांचे काम तांचे मेहनत आमच्या सरी करूंक जायना होय तांतू कालंगी म्हळ्यार ते स्ट्रक्चर हेक्सागॉन रितीन आसता आनी त्या एका स्ट्रक्चरान तांणी मोव बंद करचे खंयचेय स्ट्रक्चर तुम्ही पळोवंक गेल्यार या हेक्सागॉन स्ट्रक्चर रितीन घटना तितलो स्ट्रॉंग कितें 5-6 किलो मोव बंद करता ताचे तांतू कितली वड आसता पोळी एक्चुअली नॉर्मल होय पोळी वड आसूंक तांतू ते ताचे एक ताचे तुका वतालें सांग मध्ये होय ताचे म्हाका पळोवन बसल्यार हांव सुमित घेवन जाता ताचे कुटमा वयर डिपेंड जाता आनी तूं दुसरे दिसा 5 विदांचे हात मुसांचे कुटम तांतू आमी सामान्य जावन पोसचे आमचे एपीस इंडिका कोणे नांव दिलें तें ते सायंटिफीक नांव म्हळ्यार कोणेकी एपीस म्हणल्यार ते एपीस म्हळ्यार बी इंडिका आमच्या इंडिया काल म्हळ्यार हे मूस इंडियांत आमी पोसचे आनी हांचे ऑरिजीन काल म्हणटात म्हळ्यार हांचे मूळ गांव इंडिया तशें जावन इंडियन मेळचे मूग वय मूस हे ह्या इंडियाच्या हव्याक सूट जातात वय तसे एपीस इंडिका हाची पोळी साधारण एका पोळयेंत साधारण 1 किलोमीटर मोव आसता वय व्हडली पोळी जाल्यार 1 किलोमीटर मोव आसता आनी कशें पोळयो बांदचे म्हळ्यार 5-6 पोळयो रास असतात एकच पोळी बांदिनात आनी काळोखार माट्यातल्या जाग्यांनी बांदचे ओके आमी पोसचे मूस ते सोडून कोलचे आसात कोलचे कशे की म्हळ्यार कोल जेन म्हणटात एका कोलाक एकच पोळी आसता ह्या मुसांचे किचूर ल्हान आनी तांच्या आंगाक धव्यो पट्ट्यो असतात आमी पोसच्या मुसांक काळ्यो पट्ट्यो असतात काळ्यो आनी हळड्यो पट्ट्यो हांकां धव्यो पट्ट्यो एक एक्स्ट्रा आसता एक ब्रेक काडून घेता तेन्ना मागीर कंटिन्यू करया कोंकणी भाशेंतल्यान कार्यक्रम आमच्या मध्ये आसा अज्विन डिसोजा आनी आयरन डिसोजा मोवा विशयांत दोगी जाण एक्सपर्ट वो ती कशे स्लो उलयता कित्याक दाट्टू उलयता नाका राव आमचे सांगता पळय बी पूर्ण कोंकणी भाशेन नखेत्रा तुमकां पोसचें कशें म्हणून ते शिकयतात तुमच्या घरांनी ते तुका जाय जाल्यार इन्फ्रास्ट्रक्चर दितात पुराय तांचे कडेन आसा राव आमचे सांगता पळय बी पूर्ण कोंकणी भाशेन नखेत्रा एक ब्रेक काडून घेता ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಜೊತೆಗೆಲ್ಲ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಿರಲ್ಲ ನಿಮ್ ಫೇವರೇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಾರು ಮೇಡಮ್? ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸ್ಟಾರ್. ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರೋರ್ನ ಸ್ಟಾರ್ ಕಾಪಾಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹೆಲ್ತ್ ನ ಅಧಿಕ ವಿಟಮಿನ್ಸ್ ಇರೋ ಈ ಸ್ಟಾರ್ ಕಾಪಾಡ್ತಾರೆ. ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸ್ಟಾರ್. ಪೂರ್ಣ ಭರವಸೆಯ 10,100 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವ್ಯವಹಾರ. ಸಹಕಾರ ರತ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂಎನ್ ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಪಥದತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ SCDCC ಬ್ಯಾಂಕ್.
19 ಬಾರಿ ರಾಜ್ಯ ಅಪೆಕ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, 18 ಬಾರಿ ನಬಾರ್ಡ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದ ರಾಜ್ಯದ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಎಸ್ಸಿಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಜನೋಪಯೋಗಿ ಸಾಲ ಯೋಜನೆಗಳು, ಕೃಷಿ, ಹೈನುಗಾರಿಕೆ, ವ್ಯಾಪಾರ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗೆ ಸಾಲ, ಸ್ವಸಹಾಯ ಗುಂಪುಗಳಿಗೆ ವೇತನಾಧಾರಿತ ಸಾಲ, ಕೈಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಸೇವಾ ಘಟಕ ವಾಸ್ತವ್ಯದ ಮನೆ ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯ, ಚಿನ್ನಾಭರಣ, ಈಡಿನ ಸಾಲ, ವಾಹನ ಸಾಲ, ಶಿಕ್ಷಣ ಸಾಲ, ಆಕರ್ಷಕ ಬಡ್ಡಿ ದರದಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣ ಸಾಲ ಮಂಜೂರು. 107 ವರ್ಷಗಳ ಸಾರ್ಥಕ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಯಮಿತ. ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಸಹಕಾರಿ ಸೌಧ, ಕೊಡಿಯಾಲ್ಬೈಲ್, ಮಂಗಳೂರು. AJ Hospital and Research Center is a leading advanced tertiary healthcare center of India, serving the coastal citizens and spreading good health across the sea line. AJ Hospital and Research Center is a specialized Medicare center providing service to more than 30 major medical disciplines, embracing new technologies to offer high-level healthcare that matches the best in the country. Our technical and medical expertise include foremost services in cadaveric organ retrieval, drug-eluting stent placement, pediatric lab nephrectomy, ambulance services, dermatology, ENT, nephrology and many more. AJ Hospital and Research Center, Kuntikana, Mangaluru. Call 222553. ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಕಟ್ಟಡಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಸ್ಯಾನಿಟರಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಆಯ್ಕೆಗೆ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಚಿಂತೆ. ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸ್ಯಾನಿಟರಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಅಗಾಧ ಸಂಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಭವಾನಿ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್. ಸೇರಾ, ಜೆಲ್, ಆಸಿಸ್, ಆಕ್ವೆಲ್ ಕಂಪನಿಗಳ ಬಾತ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೀಮ್ ಬಾತ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು, ಸೋಮಾನಿ, ಸಿಂಫೋಲೋ, 47 ಕಂಪನಿಗಳ ವಾಲ್ ಮತ್ತು ಫ್ಲೋರ್ ಟೈಲ್ಸ್ಗಳು, ಜರ್ಮನ್ ತಯಾರಿಕೆಯ ಎಂಸಿಪಿಎಲ್ ವಾಲ್ ಮತ್ತು ಫ್ಲೋರ್ ಟೈಲ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಜರ್ಮನ್ ಕಂಪನಿ ಗ್ರೋಹೆಯ ಟ್ಯಾಪ್ಗಳು, 10 ವರ್ಷಗಳ ವಾರಂಟಿಯೊಂದಿಗೆ ವಿಶ್ವ ದರ್ಜೆಯ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಮತ್ತು ಕಿಚನ್ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ಗಳು ಲಭ್ಯ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಫಿನೋಲೆಕ್ಸ್, ಆಶೀರ್ವಾದ್, ಆಸ್ಟ್ರಲ್ ಕಂಪನಿಗಳ ಪೈಪ್ಗಳು. ನಿಮ್ಮ ಅಗತ್ಯದ ಸ್ಯಾನಿಟರಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗಾಗಿ ಇದ್ದೇ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ. ಭವಾನಿ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್, ವಿಶ್ವಾಸ್ ಟವರ್ಸ್, ಕೋರ್ಟ್ ರೋಡ್, ಉಡುಪಿ ಮತ್ತು ಅಮರ್ ಕಂಫರ್ಟ್ಸ್, NH66, ಪಡುಬಿದ್ರೆ. स्वागत मग कोंकणी मछली नेकेथ्रा या कार्यक्रमाचा. आमच्यामध्ये आसात अजविन डिसोजा आणि ॲरन डिसोजा आणि ते मोव काडच्या विशयांत आणि मोवाच्या मुसांक पोसच्या विशयांत आणि कशें पोसचें, आमच्या घरांनी कशें पोसचें म्हणल्या विशयांत हे स्टुडंट एक्चुअली हे स्टुडंटांच्या घरचे प्रकृशीक जाल्ल्यान ते शिकून आपणाच्या स्वंत कुशेन शिकून 4 मारीक मुसांक ते खावन पुरो शिकून आमच्यामध्ये आसात. आणि तुमकां इंट्रस्ट रितीन तुमच्या घरा पोसचें जाल्यार इन्फ्रास्ट्रक्चर दितात आणि हांगा कशें पोसचें म्हणल्यार सांगता. सांग आनी कितले वेरायटी म्हणले तुवें? होय, दोन इंडिका म्हणून सांगली एक पोसचे इंडिका आणि त्याचे पण कोलचे ते सोडून ताचे की वड गातला असते ए पीस दोस्तोरा म्हळ्यार आमचे पेरवे लोकर आम्ही पेरिया पेरिया म्हणतात. आमच्या बिल्डिंगांनी फ्लॅटांनी पण वयर बांधून असतात, साबल्यात मोरतात म्हणतात. ते एक पळी जाऊन ओढले असतात. नंतर सुमार एक 20 किलोमीटर मोव असतो एक पडी एका पळयेंत 20 किलो असता. ते आमकां कळटा की मोवाची पोळी कितली घट आसा. होय, ते सोडून ताच्या उपरांत मोजांटी. आमच्या गांवांनी पुरा कारेंटाच्या खांब्याक काका ताका पुरा ल्हान ओट्टे असतात, मिटराच्या बॉक्सात. होय, मिटराच्या बॉक्साक. आनी तूं आमकां उणें मोव मेळचें पूण वखदांत भयंकर बरें मोव. होय, तातूंत बारीक बरें मोव मेळटा. होय, पूण उणें मोव मेळचें आनी ते मूस पोसल्यार किरकिरी ना. होय, ते तांचे इतल्याक असतात कितली वर्सां जाल्यार ते आल्ले कडेन मुस्का म्हणजे किती वड आसता. होय, मुस्काचे चूर वड असतात. होय, सो आनीक असचे एपिस मेलिफेरा म्हणून सो सेम बॉक्सांनी पोसचे ते, मात चूर व्हडल्या बॉक्सांनी पोसचे. सो ते या म्हळ्यार भायल्या गांवांत पोसतले म्हळ्यार तांकां थंडायेचो जागो जाय म्हळ्यार ते हांकां ह्या हिटाक सर्वे करूंक जाय. म्हळ्यार इंडियान जावच्या पडना व्हरायटी ऑफ. सो तुम्ही आता एक बॉक्स हाडला न्ही वो, होय, हाच्या विशयान एक एक्सप्लेन करून सोड. आनी कितली आदी आहात, कित्या ते खंयचे म्हणून सांगून सोडा. सो आता ह्यो बॉक्स 6 फ्रेम आसो. सो आता हे उक्ते केल्यार 6 फ्रेम म्हळ्यार काय? 6 फ्रेम म्हळ्यार आनी 6 टायपाचे 6 फ्रेम्स असतात.
सोपोळ्यो सोपोळ्यो असतात सोपोळ्यो असतात सो बेसिकली हें पळोवंक गेल्यार हें सुपर ह्या जाग्यांत हानी स्टोरेज सुपर म्हळ्यार उपर आले सुपर म्हणजे न्ही सुपर म्हळ्यार वयर आसा देखून ह्या जाग्यांत ಒಟ್ಟು 12 पोळ्यो असतात 12 पोळी सकयल्यांत वयर 6 म्हळ्यार हे तांकां खाली एक्स्ट्रा स्टोरेज म्हळ्यार तांकां बेसिकली हानी स्टोर करूंक एक्सेस ऑफ हानी स्टोर करूंक कितें जाता की म्हळ्यार एका गुडांत आमी पळोवंक जाल्यार अशें गळण्यात आनी पळोवंक जाल्यार एक पोळी पळयल्यार वयल्या भागार मूग आसता सिकिल्या भागार तांती आसतात आनी काल जाता की म्हळ्यार कितें ते बाल आसा पळय ते मोवाचे बाल ते वयल्या जाग्यार आसल्यान वाऱ्याक आनी हालतना कट जायना तशें जावन आमी गूड करतना वयल्या भागार मोव जाता खाल्याक म्हळ्यार तांकां ते सगळे एकच पोळी आसले जाता तांकां फील जायचे होय तुम्ही मॅन्युफॅक्चर करतना तांकां फील जावचें करता सो ह्या सुपरांत आनी मोव स्टोर करतात म्हळ्यार एक्सेस ऑफ हानी ते आमकां काडूंक स्टोर करतात सो ताचे सकयल पळोवंक गेल्यार बुरूड आसा सो हे बुरूड हॅक्सागोन शेपेर डिझायन बुरूड म्हळ्यार हें तुका पोळी पोळयो सो ह्या अंतून राणी तांती दवरता सुरूच्यान की खंयचे म्हणून ना अंतू फुल फ्रेम असतात सो अंतू राणी तांती दवरता खंयच्या म्हण एकांत की खंयच्या म्हण सकळ फ्रेमान तांती दवरता सकळ फ्रेम सकळ फ्रेमान सो ते तांती दोन ते मागीर हॅज जावन मागीर मूस जावन भायर येता सो मागीर ईच एंड एवरी सकट काम ते मुसांक तांचे एज वायज डिपेंड जावन मेळटा तांकां प्राय वायज म्हळ्यार तांचे काला म्हळ्यार मस्त जाणांचें चिंता कशें आसता की म्हळ्यार आका क्लीन करचें काम आका भायर राखचें काम नाजाल्यार आका मोडचें काम तशें न्ही हांगा तशें न्ही हांगा कशें जाता की म्हळ्यार सुरवेक आतां एक मूस जल्मल्या उपरांत सुरवेचे ताका सड्ड ताका प्राण ना उबोवंक जायना ते जाल्यार भितरलें क्लीन करचें खावंक दिवचें नव्या किड्यांक खावंक दिवचें तें काम करता ताचे उपरांत सगळो गूड गुवन तें परत ताका एक गुडा विशयान ताका समजून मेळ्ळा ताचें कुटाम कशें खंयचे कडेन आसा म्हणलें समजून मेळ्ळा उपरांत भायर येवन राखचें दुसऱ्या गुडांत मूस या गुडाच्या बंधुनी आसचे ताणें वय वय मुखल्यान आनी परत राखून भितर वारें घाल दग जाता जाल्यार भितर वारें मार वारें मारचें म्हळ्यार काय उबो न्ही वय ताचे पाकाटे मारून वारें भितर मारता ओहो वारें मारचें दुसरे मूस येनातले बरी या खंयचेय एक वयर येनातले बरी लागता ताचे उपरांत ताचे पाकाटे घट जातात ताचे लास्टाचे एक हंत जीवनाचे लास्टाचे हंत खाले म्हळ्यार भायर वचून मोव नातल्यार ते हळद ते पराग खाले म्हणटा ते हाडचे ताचें काम ते ताचे जीवनाचे लास्ट काम ताचे उपरांत तो एक दिसा मरता एक 3-4 महिन्यांनी मरता ताका एका मुसाचे लायफच 5 महिने वय मॅक्स वय तितलेच पूण तुमकां अजाप जावंक पुरो एक राणी 4 ते 5 वर्सां म्हणसर वाचता हय गे वय बायल मनशान चड चान्स बायल मनीस पूण कामाचे बायल मनीस पुरो एंत दादले मनशान चान्स दादले मनीस आसात आयजस पूण दादले मनीस तितले एक हायलायट नात आसात तातूंत हें आसतात एक 10% मिशर दादले मनीस आसतात 10% तांचे पर्सेंटेज 50-40 मत ना हांगा काल्या म्हळ्यार काम करचें मुखार तशें जावन एका गुडांत एक गूड म्हणटाना एक कुटाम आसता एक मुसांचे कुटाम एक राणी 90% मिशर कामाचे मूस आनी 10% तेय तांकां मोव मेळच्या टायमार त्या टायमार मात 10% दादले मूस असतात नाही चेडे मूस जातात की ना या सांग्यांनी जातात ते पुरा एक छाती असची राणी वयर जे एक मूस दादलो जायचे की या कामासो आनी राणी तांतूं तांच्या जेंडरांत व्यत्यास ना ते एक फिमेलच हांगा काम जाता की म्हळ्यार राणयेन एक तांती दवरतना डिसायड करून दवरची आमच्या मनशान तशें जायना वय हांगा मुसाक खावंक आसा की हे पुरा कामाचे मूस राणयेक सांगतात खावंक आसा हरेक आसा आतां आनी वांटो जावचो काळ राणी एक आयडेंटिफाय करचें कशें राणी एक आयडेंटिफाय करूंक राणी आल्ल्यांतल्या मुसां पैकी सोबीत एक दुसरें लांब जीव तिसरो ताचे पाकाटे अर्ध जिवाचे मिशर माच काल म्हळ्यार पाकाटे सेम ताची सायज तितलीच आसता पाकाटे वड जावंक साथ दिना पाकाटे तितले पोटाचे भाग लांब जाता साकासलचे लिपोनसचे आनी सक्कडी एक राणी खंय आसा म्हणून कळटा काल म्हळ्यार एक पोळी उखलतना राणी खंय आसा थंय मूस पुरो एकठांय जातात ताका प्रोटेक्ट करता वय ताका प्रोटेक्ट करता आनी म्हळ्यार आतां एक गूड डिवायड जावंचो म्हळ्यार
एक गुड आणि डिवाइड एक राणी जाऊनची वय ते एक तांचे एक बारीक विचित्र एक व्यवस्था वय कालंगी म्हळ्यार मोव मेळोंक सुरू जाताना ताचे उपरांत कालं करतात ते मूस एक फूल जाले आता एका गुडान फूल जाले ताचे उपरांत तांकां जागोना ते रावंक आनी मुसट येतात काले म्हळ्यार राणी दिसाक एक 1000 तांती दोर येतात दॅट इज कंपल्सरी. वय वय राणी आणि तांती दवरचे इनेविटेबल वय जातच असतात दवरनूच आसता दवरचे असतात तिचे काम तें तिचे काम दुसरें कांय काम ना तांते मार दवरचे तशें जावन कालंगी जाता म्हळ्यार तांते दवर नासतना ते आता मूस बरो नायले तांकां वाटे ब्रेक काडया कोंकणी भाशेन नेकेत्रा कार्यक्रम आसा आमच्या मध्ये आसात अज्विन डिसोजा आणि आयरन डिसोजा हे मोवाचे एक्सपर्ट आणि मुखल्या एपिसोडांत आमी तुमी कशे मोवाचे गूड दवरचे म्हणल्यार विशंत राव आमचे सगळं पळा विफोर न्यूज कोंकणी भाशेन नेकेत्रा एक ब्रेक काडया. ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಜೊತೆಗೆಲ್ಲ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಿರಲ್ಲ ನಿಮ್ ಫೇವರೇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಾರು ಮೇಡಮ್? ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸ್ಟಾರ್. ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರೋರ್ನ ಸ್ಟಾರ್ ಕಾಪಾಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹೆಲ್ತ್ ನ ಅಧಿಕ ವಿಟಮಿನ್ಸ್ ಇರೋ ಈ ಸ್ಟಾರ್ ಕಾಪಾಡ್ತಾರೆ. ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈನ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸ್ಟಾರ್. Every action has a multiple reactions in an industry. Safety is what comes first, and that is what we provide. Induscare Equipments, manufacturers and suppliers of industrial safety equipments. We provide safety equipments like gloves, masks, safety helmets, earplugs, safety belts, safety shoes, gumboots, safety goggles, industrial and medical coveralls, fire protection and arc flash suits, road safety equipments, and all industrial fire and safety accessories. Your safety is our priority. Induscare Equipments, KVSS Bank Building, Kulur, Mangaluru. Call 0824 2458 754. ಕಣಚೂರು ಸಂಸ್ಥೆಯು ಹಲವಾರು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು ಇದೀಗ ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾಟೇಕಲ್ಲಿನ ಹೃದಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಣಚೂರು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹಾಗೂ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರವು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮೈಲುಗಲ್ಲುಗಳನ್ನ ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ. ನುರಿತ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಸ್ತ್ರತಜ್ಞರು, ಪ್ರಸೂತಿ, ಮಕ್ಕಳ ಮೂಳೆ ಕಣ್ಣಿನ ತಜ್ಞರು, ಸೀಳುತುಟಿ ರೋಗ, ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಾ ತಜ್ಞರು ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಸದಾ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತಾರೆ. 24 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ತುರ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆ, ಹೆರಿಗೆ ಸೌಲಭ್ಯ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ನವಜಾತ ಶಿಶು ತೀವ್ರ ನಿಗಾ ಘಟಕ, ಎಕ್ಸ್ರೇ, ಸಿಟಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್, ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಔಷಧಿಗಳು, ರಕ್ತ ಹಾಗೂ ಮೂತ್ರ ತಪಾಸಣೆ, ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ರಿಯಾಯಿತಿ ದರದಲ್ಲಿದ್ದು ಇದರ ಸದುಪಯೋಗವನ್ನ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಕಣಚೂರು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹಾಗೂ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರ, ನಾಟೇಕಲ್, ಮಂಗಳೂರು. ಮಮ್ಮಿ, ಸಮ್ಮರ್ ವೆಕೇಶನ್ಸ್ ಗೆ ಈ ಸರಿ ವಾಟರ್ ಪಾರ್ಕ್ ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಶೋರ್ ಕಲ್ಲ, ಮಾನಸ ವಾಟರ್ ಪಾರ್ಕ್ ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಈಗ ಹಿರಿಯರಿಂದ ಕಿರಿಯರವರೆಗೆ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ವಾಟರ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಹಾಗೆ ಸಂಜೆ ಮೇಲೆ ರೈನ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಫೌಂಟೇನ್. ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬೃಹತ್ ವಾಟರ್ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾನಸ ವಾಟರ್ ಪಾರ್ಕ್, ಪಿಳಿಕುಳ, ಮಂಗಳೂರು. ವಿಸಿಟ್ www.manasawaterpark.com. Nirganjali, a tribute to dancers of India, crafted by Malabar Gold and Diamonds.
स्वागत बहुजन कोंकणी भाषेतले नेकेत्रा या कार्यक्रमाचा आमच्यामध्ये आसात अज्विन डिसोजा आणि ॲरन डिसोजा दोगी जण भुरगे स्टुडंट म्हणले हेम्मे आमकां आसा तांकां ताळयो पेटचो तो विशय हो कित्याक म्हळ्यार त्या प्रायाचेर मोबायल पळोवच्या बदलाक मोव पळयतात ते तितलेंच आनीक एक एन्थुजियास्टीक भुरगे सांग ते कशें राणी कशी डिवायड जाता म्हणून उलयतले आमी. वय राणी कशें ते काल करता आतां राणी एक हांवें सांगलें ते खंयचे थांती दवरचे म्हणलें ताका एक गोत्त आसता. आतां कशें काल जाता म्हळ्यार एक नवी आतां राणी जाली म्हणजे चिंत्या ती नवी राणी भायर आयिल्ल्यांच मिलन जावंक येता सुरवेच्या त्याच्या दिसांनी. हांगा मिलन जायचें जाल्यार एक न्ही सुमार 10 ते 15 दादल्या मुसा वांगडा मिलन जाता. ते केदाळा म्हळ्यार मूस बरो नासून दादले मूस त्या वेळार जावन आसतात, त्या वेळार वातावरण बरें आसता, वांटे जावंक जाता. त्या वेळार मिलन जाल्या उपरांत ती राणी मागीर भायर वचना. ताच्या उपरांत तांतें धरून आसचें तिणें. आतां तांतें दवरचें कशें म्हळ्यार आतां एक राणी जाल्यार पण दुसरी राणी जावंक ना ती. काल म्हळ्यार दुसरी राणी जाल्यार ती राणी झगड पडटात. हय ते आसलेंच. वय हांगा काल जाता की म्हळ्यार ती राणी तांतें दवर नासता. आतां तांतें दवरचें कशें म्हळ्यार राणी येवन तांती दवरता सो एवरी सेल्लांक एक एक तांती दवरता. तो कलर दिलो तुमच्या ॲज इट इज की त्या हाच्या खातीर दिलो मोवाच्या न्ही ना हे ताजे ब्रुडाचे काले आर्टिफिशियल फ्रेम सो हातून राणी एका सेल्लान एकच तांती दवरचे. सो एका सेल्लान तो एक तावन 2 सर्ट दवरूंक वचना. सो आतां पळोवंक गेल्यार क्वीनाची सेल जाता ना राणयेची ती आडेक कुशीन जातात. म्हणजे कामाची जाताना ह्या ब्रुडान जातात. राणीची जाताना ते आडेकच्या कुशीन जातात. सकल बल्ब कसो देऊन असतो त्या रितीन हांगा सकल आडेक आसता. ओ म्हणजे ते साईज वडू ते कशें डिसायड जाता की म्हळ्यार कामाचो मूस आनी राणी व्यत्यास ना. तांती दवरतना ते एक फिमेल दोन्ही. ताच्या उपरांत ताका खावंक दिवचे ताचे किडो आसतना ताका काले खावंक दितात पळय ताचे वयर जाय म्हणून ताका चड दिवच्यान राणी करची. वय ओ दॅट इज चड दिवचे न्ही ताका खाणें तर दुसरें ताका पळोवचें जाय म्हणून दिवचे. वय वय ताका पळोवचें दिवचे ते कामाच्या मुसांनी दिवचे. ओ म्हळ्यार राणयेचे एक गेस्ट आयल्यान म्हणल्यार ब्रिंग तशें न्ही. आतां नवी राणी जावंक जाय जाल्यार एक तांती सिलेक्ट करतात आनी त्या तांत्याक मुसांनी खावन तांच्या आंगान उत्पन्न केल्ले एक वस्त तांकां ते पिवणचे रॉयल जेल्ली म्हणून एक रॉयल जेल्ली त्यांच्या मंड्यातून ते बेबी मूस काण तांकां दितात. ते आतां पळोवंक गेल्यार राणीक हॅज जावंक 16 days काडटात. ताका तांणी रॉयल जेल्ली दिवन 16 days हॅज जाता. तेन्ना तुमी कामाचे मूस पळोवंक गेल्यार ती तांकां 21 days काडटात. सो तुमकां जस्ट एक चिंत येते रॉयल जेल्ली कितले प्रोटीन पावरफुल म्हणून बारीस विगी तांचे. मागीर हे अंतू कशें हे हांगा हे सकयल्या पोर्शनांत तांती हांगी वय हे फुल फ्रेमांत आनी पोळी बांदतात मूस. सो अशे पोळी बांदतात. सो हातून हर एक हातून ते फ्रेम ताच्या भितर येता. हाच्या भितर येता हाच्या भितर येता. सो हाच्या भितर फुल तांत्यां ब्रूड पुरा आसतात. एक गुडा काल आमी पोसचें जाल्यार कशें जाय. आतां म्हाका म्हज्या घरा तुमचे इतले बरें म्हज्या घरा एक गूड दवरचें जाल्यार हांवें कालें करचें. वॉट यू गिव या तुमी कालें दितात आनी कशें करचें म्हणून आमच्या विक्षकां सांगाचें. पयलें जावन सांगचें जाल्यार ह्या एका क्षेत्रांत उमेद आसा ती काल्याक म्हळ्यार एक दीस 2 मार खावन ताचे नुसते दिसा मजा जायना म्हणलें मूज सापचें गॅरंटीत तातूंत कांय ताच्या वयच्यान कोणी उलयचेंच ना. मूस सापता जाल्यार तकलेक एक साबण वचूंक जाल्यार एक हांवें काल्याक कॉलेजीक वचचें पडटा. मुस्काराय समस्या तुजी वळख कळनातल्या कश्ट भितर सोडना भितर सोडलातल्या कश्ट देखून एक टोपी कशी गल कसो ही टोपी घाल्यार मुस्काराक साबणात बरी सोबीत दिसता. वय मुस्कारा साबणात आंगाक सापल्या सड्डे समस्या ना मुस्कारा सापल्या समस्या. तशें जावन सापच्या विशयान ते एक गोत्त आसा जी सापता म्हणलें गोत्त आसा जी दुसरें ताचेर इंट्रस्ट आसा जी. सापल्या उपरांत काले कूस म्हणून काडीचे कूस आसचे तातूंत आनीक विशय काले म्हळ्यार कूस आमी धरून काडनोचो आमी लो नक्षेंत मुखार लोटी जाय. लोटिल्ले तक्षण ते वीक काले आसा ताचे पोते आमी दामून काडल्यार पोत्यांतले आले वीक पूर आमच्या आंगाक घालता. आमी लो मुखार केले तक्षण ते वीक भितर चड वचना आमकां दुखचें उणें. आनी थोडी पडी काल जाता म्हळ्यार मूस साबून आसता त्याच टायमार आमी काडल्यार तो मूस वाचता काल्याक जाता म्हळ्यार ते कोणसाचे सगळे म्हळ्यार तांतले पोटांतले भाग पुरा भायर येता.
कोणचं वाटतं तसं जाऊन तो मूस मरता सबल्यात तो आम्हाला आता मेल्ल्या तक्षण आणि की चड अटॅक करतात गे वय काल म्हणलं तांचो एक बरोबर एक पलमोळा काल ते केमिकल दुसऱ्यांक कळटा मेलो मेलो एक मूस सबल्यात पुरो ताचे सुत्ता आणि मागीर सबक सुरू जाता तो जाग्यावर सोपता वय म्हणजे ते तांचे नॅचरल ते प्रोटेक्शनाक तांचे तुम्ही आता काय लोकांक कशे हेल्प करतात म्हाका म्हाका एक पेट दवरचे घरा सामा मोवाची पेट दोरी जाय जाल्यार एक शिकोवंक ताचे विशयान संपूर्ण माहिती जोडूंक पयलें ट्रेनिंग ते पुरा करतात जाल्यार ट्रेनिंग पावना दवरून आमी दवरूनच ताचे विशयांत प्रॅक्टिकल जावन शिकल्यार मात्र बेस्ट तशें जावन पयलें काल जाता की म्हळ्यार गुडांतले मूस धांवंक पुरो जाल्यार आमी सप्टेंबरांत तो टायम सप्टेंबर ऑक्टोबर नोव्हेंबर त्या दाडा पावस उणें जाता मोव जावंक सुरू जाता त्या दाडा दवरल्यार मूस धांवचे ते कांय समस्या नात ताचे उपरांत आमी पोसून ताचे विशयान ते दाडा आमकां तो टायम आमकां कोण सप्लाय करता मूस आमी सप्लाय करता म्हळ्यार आमचे जाय जाल्यार तुमी एस फार्म्स वय एस फार्म्स म्हळ्यार एक ब्रँड ब्रँड आतां तुमी दिता जाय जाल्यार दितात तुमी वय आमकां कॉन्टॅक्ट केल्यार आमी केदाळे बॉक्सा समेत दितात गे बॉक्स समेत एक कॉस्ट कितलें पडटा एका बॉक्साक बॉक्स तातूंत नो इंडिका ते मूस दिवचे तुमी वय काल म्हळ्यार आमच्या गांवांत जावचे इंडिका मात ते मूस मात म्हळ्यार तोडवे म्हणटात ताका कन्नडांत ते मात आमी पोसचे बॉक्सान बॉक्सा विशयांत कितले सांग कशे कितले रुपये दिता ताका सो बेसिकली तांतून थ्री टायपाचे बॉक्स आसात एक 6 फ्रेम बॉक्स आसा ISI ताका एक 1000 विशय जातात केरळा बॉक्स चीप एकच हजार वय वय मागीर केरळा बॉक्स म्हणून आसा सो ते एक 850-900 रुपीज पडटात ते मुसांक समेत दितात ना ते ओनली बॉक्स सो मुसांक ते डिपेंड जाता ते कसले टायपाचे बॉक्स म्हणून ISI फ्रेम जाल्यार 1000 तावन एक आनी 1000 वय 1000 तावन 250 जातात म्हळ्यार आनी 1000 दिचे बॉक्साक 1000 ताका 1000 सम ते तीन पोळयांची कुटाम येता केरळा जाल्यार 900 तावन 1000 तशें जातात काल म्हळ्यार केरळाचे पोळयो ल्हान ISIचे पोळयो व्हड तशें जावन रेटीन दिल्ले तुमी पोळयांचे समेत दितात वय वय एक ब्रेक आनी कोंकणी भाशेंतले कार्यक्रम आमच्या मध्ये आसात अजविन आनी आरविन आयरॉन दोगी जण या मोवा विशयान एक्सपर्ट आनी एक एपिसोड आहा ते कशें मोव दवरचे आमच्या घरांनी म्हणून सांगता राव आमचे सगळे पळय बिफोर न्यूज कोंकणी भाशेन नेकेत्रा एक ब्रेक काडली ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಜೊತೆಗೆಲ್ಲ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಿರಲ್ಲ ನಿಮ್ ಫೇವರೇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಾರು ಮೇಡಮ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರೋರ್ನ ಸ್ಟಾರ್ ಕಾಪಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹೆಲ್ತ್ ನ ಅಧಿಕ ವಿಟಮಿನ್ಸ್ ಇರೋ ಈ ಸ್ಟಾರ್ ಕಾಪಾಡ್ತಾರೆ ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ವಸ್ತ್ರ ಮಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಮನೆ ಮಾತಾಗಿರುವ ಎಂಪಿ ಸಿಲ್ಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಹೊಸ ಫ್ಯಾಷನ್ ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲಾ ತರಹದ ಡ್ರೆಸ್ಗಳು ಒಂದೇ ಸೂರಿನಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಲ್ಕ್ ಸಾರಿ ಕಾಂಜೀವರಂ ಸಿಲ್ಕ್ಸ್ ಬ್ರಾಂಡೆಡ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಶರ್ಟ್ ಮಕ್ಕಳ ಡ್ರೆಸ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿ ರಿಯಾಯಿತಿ ದರದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ ಮದುಮಗನಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಶರ್ವಾಣಿ ಸೂಟ್ ಲಾಂಗ್ ಕುರ್ತಾ ಟಾಪ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಮದುವೆ ಸಮಾರಂಭ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಎಲ್ಲಾ ತರಹದ ಡ್ರೆಸ್ಗಳು ಪ್ಯಾಂಟ್ ಪೀಸ್ ಶರ್ಟ್ ಪೀಸ್ ಎಂಪಿ ಸಿಲ್ಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ ವಿಶಾಲವಾದ ಮಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟ ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ದರ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನ ಚಾಲೆಂಜ್ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಮಕ್ಕಳ ಮಹಿಳೆಯರ ಪುರುಷರ ಉನ್ನತ ಶ್ರೇಣಿಯ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ ಎಂಪಿ ಸಿಲ್ಕ್ಸ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಟೌನ್ ಹಾಲ್ ಹಂಪನಕಟ್ಟ ಮ್ಯಾಂಗಲೂರು Dr. NSAM PU College, Mangaluru. The best destination for students who seek admissions to IIT, NIT, MBBS and dental science courses. Admissions open. Our strengths: a batch of 30 students
Well-equipped hostels in the heart of Mangaluru for students. Continuous encouragement from faculty and wardens. 5 hours class and 1 hour exam every day. Encouragement for NSS, sports and cultural activities. Counseling and personalized mentoring sessions. Well-equipped science laboratories featuring modern equipment. Dr. NSAM PU College, 3rd Cross, Vivekananda Road, Nantur, Mangaluru. Supra Lights, exclusive fancy light showroom. Dealers of branded LED panels, LED tube lights, LED strip lights, LED indoor and outdoor lights, commercial lights, fans and geysers. All brands under one roof. Assured quality and service is our specialty. Up to 45% discount on fancy lights and unbelievable prices on fans and geysers. Visit and enrich your lifestyle today. Supra Lights, Pereira Pearls Building opposite Baliga Stores behind Bharat Mall, Bijay, Mangaluru. Call 0824 4258 309. ಬಿರಿಯಾನಿ ಹೆಸರು ಕೇಳಿದ್ರೇನೆ ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರಿರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಈಗಿನ ಟ್ರೆಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಕೆಟ್ ಬಿರಿಯಾನಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಬಕೆಟ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗೋ ಏಕೈಕ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ತಂದೂರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್. ಹೋಮ್ ಡೆಲಿವರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಿಗ್ಗಿ, ಝೊಮ್ಯಾಟೊದಲ್ಲಿ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೂ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಫುಡ್ ಲಭ್ಯವಿದೆ. स्वागत मग जन कोकणी भाषेतली नेकेत्रा या कार्यक्रमाचा आमच्यामध्ये आता आजवीन आणि ॲरन हे मोच्या मुसा विशांत एक्सपर्ट आणि आमकां गुड दवरसो कसो आनी आमी आमच्या घरांनी एक गुड दवरसो जाल्यार तांणी कशें बॅक एंड सपोर्ट दिवेत म्हणल्या विशीं सांगा कशें तें कंटिन्यू. वय आमी काळा विशीं उलोवना. आतां काळांत 3 काळात एक अभिवृद्धी जावचो काळ, ताचे उपरांत मोव येवचो काळ आनी ताचे उपरांत येवचो एक अभावाचो काळ. अभिवृद्धीचो काळ आमी उलयल्या, ते वांटे जातात, मूस सडटात, त्या टायमार परागत हळद कलर म्हणलें ते सड आसता, प्रोटिना वरवीं आमचे मूस सडटात. वय ताचे उपरांत मोवचो काळ, ह्या टायमार फुलांनी मोव सड आसता. परागत आमी गुड दवरसो कोणी परचेस करता गुड दवरसो जाल्यार खंयचो काळ बरो? आमी परचेस करून दवरिजे जाय जाल्लो म्हळ्यार आमी तुम्ही सप्लाय करतात म्हणजे सप्लाय करतना डिसेंबर जानेवारी भितर काण गेल्यार बरो. सप्टेंबर जाता हांव न्हू, जानेवारी म्हळ्यार तो अभिवृद्धी जावचो काळ. आमी जानेवारी एंड जाताना आमी मूस म्हळ्यार सिकिल्ले आमचे कितें बाग आसा पळय तातूंत मूस फुल्ल दवरून आमी रेडी आसचे पडटा. कारण म्हळ्यार मोवाच्या काळाक जाताना आमी मूस फुल्ल कामेली फुल्ल जाल्या तशें मोव काडी येत. वय नाजाल्यार त्या टायमार पोळी बांदून मूस सड करच्यार पडतात. तशें जावं फुल्ल जाल्यार आमच्या त्या मोवाच्या काळाक जाताना मोव बरें करून उत्पन्न करतात. एक मोव काडचें केदाळ एक्चुअली सडा मोव काडचें केदाळ. वय आमी फेब्रुवारीच्या एका अर्ध्यातून सुरू जाता. फेब्रुवारीच्या अर्ध्यातून सुरू जाल्यार मेच्या एंडा मिशर म्हळ्यार पावस येवचे मिशर हो एक काळ आसता. ह्या टायमार मोव फुलांनी सड जाल्ल्यान आमकां मोव उत्तम रितीचेर मेळटा. मोव काडनातल्यार कितें जाता? मोव काडनातल्यार कांय मोव काडनातल्यार कितें जाता? मोव काडनातल्यार कांय जायना. काळाक म्हळ्यार मुसांनी तांच्या पावशिल्या काळाक मोव बंद दवरचे. तशें जाल्ल्यान आमी गुडान पासून आमच्या एका युजा खातीर ते आमी काडचे. आतां एखाद्या वेळा आतां मोव आमी काडले
मग मोव उणे जाता तांकां मागीर पावसांत काले पावसांत आमी काल करचे म्हणून ताका शुगर सिरप साखरेचे पाक आमी 50-50 क्वांटिटीचेर घालून 50% साखर आनी 50% वॉटर घालून ते आमी तांकां 1 लिटर म्हळ्यार अर्द किलो साखर नाही एक 250 ग्राम साखर आणि 250 ग्राम ml वॉटर काल मिक्स करून बुगडा भितर दिवचे ते कित्याक म्हळ्यार आमी तांणी स्टोर बुगडा भितर दिवचे म्हळ्यार बुगडा भितर म्हळ्यार याच्या भितर घालून एक फ्रेम्स काडून हाच्या भितर एक 2 कप्पा घालून एक ताच्या भितर पोर करून कॅप घाल्या जालें पोर करून आमी एक कातो या कोली काली दळचे पडटा काल्या फुडें मूस मोरतात तशें जाल्यार आमी कातो फोडून मोरतात उदकान पडल्या बरें ते घालचे आमी फिडींग दिवचे उद्देश काले म्हळ्यार आमी तांणी प्रिजर्व केल्ले मोव आमी काडटा आमी केला सो आमी तांकां काले मागीर तांकां रिटर्नाचे दिजे न्ही सो ताका आमी काले फिडींग दिवचे सो ते तांणी तांचे पावसिल्या काल आमी स्टोर करचे मोव सो ते आमी काण तांकां फिडींग आतां मोवाची एक पेट खंय दवरीचे सो आमी मोवाची पेट धरतना एक सूर्य उदयाच्या जाग्यार त्या सकाळी सूर्य पडाचे सूर्य पडल्यार ते रापक्का उठोन म्हळ्यार तांकां ते उजवाड जालो पूण सिटींत आनी प्रकाश कशें हांगा 24 hours उजवाडत ते ताका तुमी पूण आमी काले करचे पडटा की रूख खंय चड आसा त्या जाग्यार दवरचे पडटा फ्लॅट आनी मोव पसून ते ताका एक म्हणजे एक प्रोजेक्ट केला तातूंत हांवें ते सेन्सर्स आनी घालून एक टायपाचे सेन्सर घाला वय ते लायट सेन्सर घालून मेकॅनिझम केला सो म्हळ्यार मूस काळो जाल्यार तशें गेट पडटा सो मुसांक भायर वचूंक जायना सो ते काल म्हणजे गेट घाल्ले टायमिंग वायज गेट टायमिंग वायज उजवाड सो तांकां भायर वचूंक जायना सरळा सो तेळा काल म्हणजे मूस मरण म्हळ्यार मूस लायटाक अट्रॅक्ट जातात सो आतां रातीक लायट हॅलोजन लायट सिटी लायट ते मूस पुरो थंय चलतात पुरो थंय सो तांकां भायर वचनातल्या बरें गेट एक तशें करचें पडटा न्ही तुमी खंयच्या रेटीचेर एक गूड दितात विथ आनी रुपये कितले आसता लास्ट टाइम आमी 1900चेर एक केरळा बॉक्स विकलो विथ स्टँड सो एक पटी एक 100-200 रुपीस रेट आणि सीधा केरळा स्टँड म्हळ्यार दवरचे आनी सोडचें वय समा एक बरी सवळी आसल्या जाग्यार दवरल्यार बेस्ट सो वत पडनातले बरी पडले जाल्यार म्हळ्यार तांकां भितर कूल सो बरो एक जागे पळोवन दवरीचे बरो दवरल्या जाल्यार न्ही आनी ते तांचें काम करतात तितलेंच तुमी दिल्ल्या बॉक्साक तितलेंच काम आमकां मागीर हर एक वीकली तुवें बॉक्साचे ब्रूड उक्तेकन पळोवंक समा तांती आसात गे ब्रूड आसा गे हय तांकां समा मोव मेळटा गे मोव मेळना जाल्यार तांकां चड येतात तुमी एक मोवाची पोळी हाडल्यार एक दाखयता गे आदी पडनातल्या बरें आं ओके खंय मोव आहा म्हणून तो 15 ओके खंय हांगा आगी मोव आतां मोव न्ही तांतू बंद आनी दवरचे पावसा खातीर मागीर दाट जाता गे बरल्याचेर दाट जाता सुरवेक फुलांत उदकाचे रितीत आसता खंय लीक जाता न्ही उदकाची रितीत आसता ते तांणी बरोवन हे ताची पोळी न्ही ते तांच्या आंगांत ते उत्पन्न जावचे पोळी तांणी रुखातावन ते दी काडचे न्ही तांच्या आंगान प्रोड्यूस केल्ले ते एक मॅन तांणी ती पोळी करची ह्या पोळयेंत सुरवेक उदकाची रितीत आसता मोव ते तांणी वारें मारून म्हळ्यार दगीच्या दिसांनी म्हळ्यार मोव मेळच्या दिसांनी वारें मारून ताका तांतलें उदक काडचें उदक काण तांतलें उदक पुरो गेला जाल्या उपरांत ते एक ते काण काल पिडा येता की नाका हाका पिडा येता पिडा येवची सहज पूण पिडेक वखदां आसात आमी पळोवन आमी हप्त्याक एक फावटी आमी गूड पळोवन काल काम जाता येता हर एक सम एक रिती चलता गे म्हणल्यार आमी पळयता जाल्यार पिडा आयल्या तातूंत दुसरे नमणेची पिडा म्हळ्यार एक वायर आसा तातूंत येवची पिडा ती आमकां मेन पिडा आमकां काल जाता की म्हळ्यार ते ल्हान आमचे किडे काल आसले ते कुसोवन येवंक सुरू जावचे ताका एक झोविरॅक्स म्हणली गुळया ती गुळी आमी साखरेच्या उदकान पिरोवन दिल्यार ही पिडा उणी जाता वय 4 हप्त्याक एक ती कोर्स करचे पडटा ते आमी कोर्स केल्यार ती पिडा चलता ते सोडून मुसांकी एक किरणटा ती ल्हानशे एक माईट म्हणले ते तांचे रगत म्हणले काय आसता ते तांचे सक करता म्हणजे काले मूस आसलो पळय तांचे लाईफ सायकल म्हणजे लाईफ टाइम उणें जाता म्हळ्यार एक 2-3 मंथ्स आसलो 1 month 2 monthचे एवरेज घेवन रावता या पिढ्याकी वखद आनी पूण ते किरंट या आमच्या
इंडियन कोस्टच्या मुसांक चढ लागना ते सोडून आम्ही मुसांचे मूस कितल्या तितल्याच रीती पोळयो धरता म्हळ्यार पावसाच्या टायमार काम जाता की म्हळ्यार मूस उणें जावंक सुरू त्या वेळार आमी एक्स्ट्रा जाल्ले पोळयो काडचे ते आमी काडल्यार मूस कितल्या तितलेच पोळयो दवरल्यार आका ती पोळयांक कीड लागता वॅक्स ते काल करता कीड फ्रेम आले मदतन कावन चलता ते ताजे फूड काले म्हळ्यार वॅक्स तो वॅक्स ते कावन 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 म्हळ्यार पोळीत फुल कॉलॅप्स जाता ती सो देखून आमी काले म्हणजे फ्रेम्स उणे करचे सो मूस टाईट करचे म्हळ्यार ते मूस टाईट जाल्यार तांकां भितर वचूंक जायना एंटर चड मूस एकडे बसले जाल्यार भितर वचूंक जायना सो ते धांवतात एकच धांवतात ना तांकां मान काडटात ही एक पिडा न्ही आमी सामा पळोवन मूस हरेक करेक्ट सम हरेक पोळयेचेर बसता म्हणून जाल्यार ती पिडा येवंक कारण स्टुडंट वय तुम्ही केदाळ हें बरं काम करता आमी संजेचे म्हळ्यार कॉलेजींत येवन संजेचे ओटू करतात की या विंगड 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 तो लागटोंत आसा हांव फार्लांत आसा हांव म्हज्या गांवांत गूड पळयता तो ताच्या गांवांत गूड पळयता पूण आयताराचे आमी साडा म्हाका काम करूंक येता तो म्हजे वांगडा कामाक येता नातल्यार हांवें तेंतानाचे ओट्टो करतना काम सलिसायन जाता वय आमी मेन जावन आता फ्युचरांत कितें आलोचना काहीतरी आलोचना आसा वय सांगता म्हणून एक इंडस्ट्री व्हड करची या काहीतरी सोसायटीक मेंबर जावची एक इंजिनियरींग टेक्निक्स नातल्यार त्या एका क्षेत्रांत हांव कालय आमकां ह्या एका क्षेत्राक म्हळ्यार आतां म्हळ्यार हेक्सागॉन एक शेप बारीक गटाय तर अलग रितीन दुसरे तांत इंजिनियरींग टेक्निक्स आनी मुसांचे एक कंबायन करून आमकां वचोंक जाता जाल्यार नवे एक टेक्नीक तातूंत घालून वचोंक जाता जाल्यार बारीक म्हळ्यार सांगलें सेन्सर उपयोग करता मुखल्या दिसांनी हे तुमचे योजन भोव संपूर्ण जावन दी आनी तुमच्या आवय बापायक हाच्या विशयांत कीर्ती येवं दी तुमकां सगळ्या राष्ट्रांत आनी आंतरराष्ट्रीय मट्टार हाच्या विशयांत चड अवकाश मेळोवन दी आनी विद्यार्थी आसतना तुमकां पळोवन आनीकय मुस्त विद्यार्थी हलिंत कामां करना सेल्फ अर्निंग करचे तले एक जावन दी आनीक वॅल्यू एडेड प्रोडक्ट्स व्हडलेचे रयती करूंक शकतात म्हणून तुमकां पळोवन सकट लोक शिकोवन दी म्हणल्या आशा तर्फेन तुमकां दोगांयक आयुरारोग्य भाग्य जावन आनीकय बरी उदरगती मेळोवन दी म्हणून आशोवन तुमकां हांगासर आयिल्ल्याक अज्विन आनीक आयरन दोगांयकी देव बरें करूं म्हणटा कोंकणी भाशेन कार्यक्रम आसा आमच्या मध्ये अज्विन डिसूजा आनी आयरन डिसूजा आसले ते रयतांचे पूत आनी रयत आपल्या भुरग्यांक आपणाक पळोवन शिका म्हणल्यार बरी वॅल्यू एडेड जावन भुरग्यांक सय करून बघता आमी बैल्या गांवाक जल्मल्याक ताका बैल्या गांव तुमडर पयशे पडटा आपणाक हांगा पुराय केल्यार जाता म्हणलें एक एग्जाम्पल लॉरेटाच्या फर्लांत आनीक लॉरेटा पिरकजेंत तांच्या आवय बापायनी केल्लें आसा तुमी सर वीक्षक हर एका ब्रेस्तारा दिसा आमकां पळयतात आनीक असले एग्जाम्पल्स तुमी घेवंक जाता म्हणलें सांगून कोंकणी भाशेन नेकेत्रा हिंदुरा वंदना एपिसोड हांगासर आगेर करता तुमकां सोमेस्तांक देव बरें म्हणटा हांव रयमंड कडेन परत मेळटा नमस्कार.